मंगळार 17 सप्टेंबर 2024. मुखेल वड. तिका पळयतूच तिचे चुचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका. नियाळाक आदार. एक जाणटो गरीब दादलो फार्मासींत वखद घेवन वेता. थंय ताचें बील फारीक करूंक ताका दुडे उणें पडटा. हें पळोवन ताचे फाटल्यान वळीत आसलेल्यान थोडे पयशे दिले. आनी एकल्यान थोडे, आनी एकल्यान आनीक थोडे, आनी फार्मासींत कामाक आसलेल्यान आपल्या बोल्सांतले थोडे दिले. अशें करून ताचें बील फारीक जालें. गरीब मनशाक घोडटा तें पळोवन ताच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं. जेजू न्याय नोकरेंत भितर सरतना ताका एक दुर्बळ विधवा अस्तुरी आपल्या एकल्याच पुताचे तिडदे बरोबर चोयताली तें पळयता. आनी तिची गरज जेजू ओळखून घेता. ताचे फुडें येवंक तिडद्याक हात लायता आनी तिच्या मेल्या पुताक जिवो करता. जेजू आमची गरज, आमचो हुस्को आदी फुडें वळखता आनी दिसा दिसपोटी कितलेंच आमकां फावो करता. जायत घोडी तें आमकां सदांच जालें आसा. पूण खिणा खिणा आमी पळोवंक गेल्यार आमी अजाप जावची गरज आसा. जेजू तांय कांयच लिपलोलें ना. आमचे सोजमणे प्रमाणें आमी मागल्यारूच आमकां मेळटा अशें दिसता. आनी कांय पावटी आमी मागून पासून आमकां मेलो ना म्हूण आमी निराशी जाता. पूण खरें म्हणल्यार आमची गरज आदी फुडें तयार जाल्ली आसात. म्हजो थाराव. गरजेक सांपडलेल्यांक हांव आपकुशेन म्हजो आदार दिवंक वावुरतलीं.